सातत्यान हांगसर बालाजीचें देवूळ आसा आनी ह्या बालाजीच्या देवळाक लागून हजारो अशे भावीक प्रत्येक दिसा ह्या कुंकळ्यांच्या भागान इंटेरियर भितर येताले आनी ट्रॅफिक जी आसा ती अत्यंत हेवी वेहिक्युलर ट्रॅफिक जाल्ले आसतना हो साको आमकां मोडून ताका बॉक्स कल्वर्ट घालप हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें आनी वट्ट 1,30,00,000 रुपये खर्च करून आमी ज्या जाग्याचेर उबे आसात आनी 50 मिटराच्या मुखार आमी 2 बॉक्स कल्वर्ट बांदिल्ले आसात। एक्चुअली सुरवातीक जेन्ना बॉक्स कल्वर्ट बांदता आसतना हे सगळ्यो काही गोष्टी नॅरो जावपाक लागले तरी आसतना आमी कन्सर्न जे जागे आसा तांकां कन्सल्ट करून आज आमी मोठे म्हणजे मुखार आनी 10-20 वर्सांची फाल्यां हाका कितली व्हडली वेहिक्युलर ट्रॅफिक जर जाली जाल्यार ताजो अरेंजमेंट आज आमी केल्लो आसात। म्हणजे PWD इंजिनियर्स आसात त्याच बरोबर बाकीचे सगळे जे पंच सदस्य ऑफिसर्स आसात आनी खूब ह्या कामा भितर इंट्रस्ट घेवन आज काम जाता तितले बेगीन आमकां कॉन्ट्रॅक्टरान दिल्लें आसा त्या बद्दल आमी तांचे सगळ्यांचे आभार मानताच। परंतु आज एकंदरीत हो प्रिय मतदारसंघ आसा हो देवळांनी आणि विविध कार्यक्रम किंवा जात्रेच्या निमित्तान म्हणू नका हे सगळे काही गोष्टींनी मोठी लोकसंख्या रहदारी ह्या गावान भितर जाता आणि म्हणूनच हो निसर्ग जो आसा तो सर्वांग सुंदर असो आसा आणि दनपारचे ट्युरिस्ट रातचे ट्युरिस्ट सुद्धा खूब ह्या भागान भितर विजीट करपाक येता। कसलीच तरेची आपत्ती जावपाक जायना म्हणजे जे कडेन आमकां रुंदीकरण रस्त्यांचे शक्य जाता थंय रुंदीकरण आमी करपाचें ठरयलेलें आसात। हो प्रोजेक्ट जो आमी आज घेतिल्लो आसा तो ट्रायबल सब प्लॅनाच्या अंतर आमी घेतिल्लो आसा एक्झिक्युटेड बाय द PWD डिपार्टमेंट आणि अशा तरेचे कितलेशे प्रोजेक्ट आज ह्या कुंकळ्यांच्या गावात परत एकदा 1,40,00,000 रुपये खर्च करून आणि जी मोडकळीस आयलेली कलवट सुद्धा आमी मुखार बांदपाचे आसात आणि त्या संदर्भात आमचे काम जे आसा ते सुरळीत व्यवस्थित वता। हांव हांगा जो उपस्थित आशिल्ल्या जमिल्ल्याचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता कारण प्रत्येक खेपा आपले अशें काम करून ती सगळीं येतात आमचे सगळ्यांचे एक प्रोत्साहन वाडयतात कारण जोपर्यंत लोकांक कितें जाय तोपर्यंत आमी डिलिव्हरी करपाक शकना तोपर्यंत आमी ज्या कॉजा खातीर आमकां निवडून दिल्ले आसा ते कॉज साध्य जावपाक शकना। म्हणूनच ह्या 2 वर्साच्या कालावधीन भितर आमी जे आज प्रोजेक्ट आमी इनिशिएट केल्ले आसात ताजें लोकार्पण मोठे प्रोजेक्ट आमी करत आसात आणि त्या संदर्भात ज्यांनी आमकां मदत केल्ली आसा त्यांचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता। तुम्ही हांगसर उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आणि त्याचप्रमाणे फाल्यां परत एकदा आमचे जे आमी शिक्षणाचो केंद्रबिंदू अशें आमी म्हणटात आणि शिक्षणा शिवाय आमी मुखार वचपाक शकना त्या आणखी 4 प्रायमरी स्कुलांचे आमी रिनोवेशन्स आणि रिपेअराचे बुनयादीचे फातर बसयतात। एक म्हणल्यार कांगवाळ दुसरे म्हणल्यार आमी सावयवेरें पाली दुसरे म्हणल्यार घाणो आणि तिसरे सावयवेरें बाजार अशे 4 कडेन आमी शाळेंचे आमी उद्घाटन करतात। त्याचप्रमाणे आमच्यो प्रियोच्या भागात 2 शाळा ज्यो आसात त्यो म्हणल्यार एक गोठणच्या ती सुद्धा आमी इमिडिएटली ताजे म्हाका दिसता मुखार आमचो कार्यक्रम जो आसतलो ते तेंचे फाउंडेशन आमी बसयतले कारण शेवटचे 4-5 आमगेले शाळा उरिल्ले आसात आणि त्या निमित्तान आमचे प्रियोचे जो सर्वांगीण जो विकास आसा सर्वांगीण म्हणल्यार जो सगळ्याक लोकां खातीर जाय त्या संदर्भात आमी पावले मारिल्ले आसात म्हणून आज उपस्थितांक सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि खास करून आमचे माणकुली भुरगीं आज हांगसर कराटेक सुद्दां वचून हांगाच थांबिल्ले आसात म्हणजे तांकां आज दिसून आयिल्ले आसात हो जो विकास जो कितें आसा पळय न्ही तो आमचे स्वता खातीर आसा आणि खास करून ते रात्री अपरात्री येतात आणि म्हणूनच आमची सगळ्यांची एक जबाबदारी आसा हेजी आमी कुयदाद घेतिल्ली आसा आणि ज्यांनी आमकां हो वायडनींग करपा खातीर जे ओनर्स जे आसा तांच्यांनी आमकां सहकार्य केल्ले बद्दल तांचे हांव आभार व्यक्त करता।